सुवात मागताली शेकी तू आमका जन्माले तोच आमची काळजा कुशल बोलली बाबा तुझ्या वर्षाच्या वर्षाक आम्ही तुझी बर्थडे गोड गोंगणात मनवली रे बाबा वय वय 2 वर्ष तुझे बर्थडे सा गोंगणा फुलैल्या अव जेवणा सांगू नका बुफे तुझे जेवण घेतो रे अव गाई मा साड मा दकरा मा चोरी सा सरपतेल सोऱ्या सारखं फोदोळ तुमका पयस नाही जाल्यापासून लोकांक रीण तरी काम तुगे बर्थडे केल्या तेंगे रिणा उबर तांकां सांगिल्लो मोठो कोण जाण साहेब काय काय जाणा काय शिकू म्हणे सांगतो म्हणा मरे हांव तुका गेलते पण बर्थडे केलो चोय हे तुकडा आसता एक्चुअली हा तो पाड सेम मेनू सेम बुफे सेम जेवण सेम सगळ्या फोटो घरात रांदप केलं ना जेवणाचे जेवणा भात काय तर बर्थडे नागीत गो सगळेच आसा सगळे मेवतले अगो तू त्यापासून दे नका सगळे मेवतले या बाय आयज आम्ही जेवण बाहेर ऑर्डर केले असा बाहेर ऑर्डर केलं कित्या घरा घालून जेवपा जायना रे अरे आधीच रे कोणाय घरा फंक्शन कळ म्हणटरी न्हू सगळो एकटे येतलो आनी कोणाय फंक्शन असो तेंगे वचून रांदपा आत पडके हेल्प करतालो आनी ती एकटुडा रांदना जेवण जेल म्हणटरी आमी पोट भरताले पण तुमगे हे उपेती भायलो ऑर्डर दितायचो ते जेवणाचे पोट बंद नाही सुद्दां करता एवढी मोठीली ती आबा सोडून ते पिश बर्थडे पिश हॅपी बर्थडे अरे हाते कितला अगोन तो सांगला न्हू सगळे मेवतले देशने रे सॉरी बिया हमारे कोई असा गालिया पोदर पका फाक होय आता ती म्हाका सगळ्यांनी विश केली बेबी वर्षाच्या वर्साक म्हज्या जल्माच्या दिसा तू म्हाका कसलो ना कसलो गिफ्ट दितालो जाल्यार हे फावटी म्हाका कसलो गिफ्ट आवय आयज तुगे बर्थडे मोन माय पाय गिफ्ट मागत तू हेच्या पुढे तुगे माय पाय बर्थडे जाते तो तू केन्ना माय पाय गिफ्ट आण दिला रे अगो आमची भुरगीं आनी तांची खुशालकाय आमचो व्हडलो गिफ्ट जावन आसा बरें बाबा तुका वर्षाच्या वर्साक तुझ्या जल्माच्या दिसा हांवें कितें ना कितें दिला रे म्हज्या पुताक आज तुका कितें जाय डॅडी डॅडी म्हाका नोकरी ना आनी तूं जाणा न्हय ते बोर्ड कंपनीन बरीचशी नोकरी आसा पूण ते 25 लाख मागता पूण जर ती नोकरी म्हाका फावो जालोली जाल्यार हांव चड खुशाल जातलो आसलो डॅडी पुता म्हज्या जरी तुजे लागीं कितलेय दुडू असल्यार ते तुज्या दुडू कामार जातले पूण जरी तुजे लागीं शिकप असल्यार तुजें शिकप मात केन्नाच कामार जावचें ना कारण तुज्या शिकपा उद्देशी तुज्या दुडू जोडून पावतलो पूण एक केन्ना मोडटलें डॅडी आयज आनी आतांच आयज आता पूण कशें डॅडी राव बाबा हांव तुका भितर वचोन तुजो बर्थडेचो गिफ्ट घेवन येता आवय बरें कितें हाडपाक गेलो आसलो भितर तो येता तेन्ना म्हाका कितें हाडटलो शुवर कितें पडटे घेता आनी शुट घालयता म्हाका कित्या पडला बाबा डॅडी या हे जावन आसा 25 लाख 25 लाख डॅडी थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आयज हांव चड खुशाल आमी पळय 25 लाख आता म्हाका नोकरी फावो जातली 25 लाख पयशे वत करे रे आमच्या गोंयकाराक आमच्या शेजारी 2 मोठी कांकणां केल्या आनी म्हजे लागीं ना म्हाकाय करून दी न्हू आनी तशेंच त्या वोतान भोंवपाक म्हाका सामको बेजार येता म्हाकाय गेसी कार घेवन दी न्हू म्हज्या वय हे शिकारू म्हाका दिसलें वता भोंव बेजार येता म्हाका सत्री मागोत म्हूण हे शिकार 2 काकणां मुशात राव रे तुगे बरें बरें तो बापाय मरते गेलो तू छेड मरते गेलो तू बापाय को हिसाला या पयस 20 साळले कित कोळले काय म्हणून हिसाला बिकाय ना न्हू बाई शाळडी विचार पड सांगायले तुझ्यानी तू कित बाई सकाळी तो बाल मरते गे तू गोवा को हिसाला न्हू या पयस 20 साळले कित कोळले काय म्हणून काय हिसाब काय ना तुमका न्हू सय तुम्ही हिसाब ना जायत तेकडे हांव तेका हिसाबतले कित्याक म्हाका रायट हिसाबपा तो पाद्री म्हणून गेलो आनी हांव हिल्यात गेले अशें जालें मुडूच ऑफ केलो समोर केलो ते बाबा तुका तेंच्यान पयशे हिसाब ना जाय पूण हांव हिसाबतले हांव तू सोडपाना बरें सांगत तुका हांव जाण जावपा जाय म्हाका जाण जावपा जाय तुवें पाट्या कित केला
माझी सगळी टेन्शनां पयस जाली 25 लाख पिऊन म्हाका आतां नोकरी फावत जाल्या त्यांची तुका पैसे कोणी दिल्यात म्हाका पयशे म्हज्या डॅडीन दिल्यात कितें जालें पूण इतले पैसे तुझे डॅडी लागीं कशे आयले ते हांवें विचारता ताका पूण एक फावट हांव कामाक लागतकच ताचे पयशे हांव ताका परत दितलो आनी तुका ते जाय ते सांगप तूं विसरूं नाका त्यांचे म्हाका आनी कांयच नाका म्हजे लागीं बेगी काज आसा म्हाका तुमगेर येवन म्हाका तुजे सांगात रावंक जाय ह्या पासून तूं बेड एंजल म्हजो फ्रेंड परत करता ओके अर्जंट आसा हांगाच राव येता ओके बाय बेगीन यो आणि माझ्या अंगावर हात घातला डॅडी मॅडम माझं तरी असं केन्नाच करतो ना प्लीज ताका सोड न्हय डॅडी म्हाका आरे नाका तुका कितें सांगलें जाल्यार पुलीस स्टेशनार रावन सांग चल बेगीन मॅडम प्लीज बाबा टॅक्सी हो तुझो डॅडी होय म्हजो डॅडी तो आनी तुका लागून ताका पुलिसांनी धरून व्हेला सांग एंजल तुवें वोट कित्याक मारली तुवें ताचे बोंगाड कित्याक घातले सांग ना डॅन्सी हांवें ताचे बोंगलाड घालूंक ना हांव एक्चुअली तुजी वाट पळयताली तेन्ना तो म्हज्या फाटल्यान येवन म्हज्या आंगार हात घालूंक लागलो हांवें तेन्ना व्हडलें बोवाड मारली डॅन्सी हांव तुका कितें सांगता तें सोड डॅन्सी म्हजें आयकूंक गेलें म्हाका तुजें कांय जावपाचें ना एंजल हांव तुका बरेंच सांगता जोर तर म्हजे कडेन कितें वायट जालें जाल्यार हांव तुका सोडचो ना डॅन्सी नाका म्हाका तूं आयजसान तुजी वाट तूं कर ना डॅन्सी म्हजी वाट हांव धरता ना मॅडम हांवें कांयच वायट करूंक ना मॅडम चोर हाताक घेतल्यार चोर म्हणा पूण ताचेर एक पडलें म्हणटच ताचे घरांतले सगळे भायर सोदता मनीस दिसता तसो नासता आनी तुका पळयल्यार तूं असो करतलो म्हूण दिसना तुवें जे केला ते मारून घे नातर तुका दाण्याचो मार पडटलो हांवें कांयच वायट करूंक ना मॅडम हांवें कांयच वायट करूंक ना मॅडम मॅडम हांवें कांयच वायट करूंक ना तुवें जे केला ते तूं तुज्या फळांतल्यान सांगतलो हवालदार ताका घेवन भितर वच ताच्या घरांतल्यान सोद भायर काडूंक जाय मॅडम तुम्ही असं म्हज्या तरी करूंक जायना ते सारकें ना ते चेडूं कोट मारता मॅडम ना जाल्यार ह्या चेडवाक हांगासर हाड आनी विचार कशें लागीं कोणाक धरून हाडूंक जाय कोणाक हांवें कितें विचारूंक जाय ते तूं म्हाका सांगो नाका मोशी ड्युटी हांव करता आनी मोशी ड्युटीची तूं आड केलो जाल्यार तुकाय भितर घालूंक हांव तुज्या पायच्या दारांतल्यान सोद भायर वचत हांव तुमकां गमयतली त्या वेळाचेर ताका भितर बडबडीत रावचो पडटलो
मुगे टाइम एलबुटी खाते जातो अहो किती टाइम आहे पावलं तुझ्या बाय तू 45,000 मुगो आता म्हणजे चलो 22 23 25 पासून काय जातात ते गेले देदी किलो पासून आली बिल झाली बिल जबाई कमी बिल ती ते भुगी जाऊ कुठं कशी सांगू बाय माझ्या मात्र हळवा सोय लागला बाय ती 24-25 कादर झाल्यासारखी तेंगे लायकी चेड मेळ्ळ्या म्हणून कादर झाले मुगे लायकी म्हाका चेड मेळना न्हू चेड मेळ म्हणून कादर जातो म्हज्या बायाचं तू चॅड म्हणा चॅड मध्ये तुका काय बायडेच्या चित्राच्या चॅड टाकलं तू काय तुला चॅड जायचं ना सगळे मोठो हा चल आ तुझ्या बरोबर चॅड जो पाय बा त्या बरोबर तपास आणि सांग मग किती तपास मागे दोतोरू टेस्ट करू ते गुण बिड जाय गो तर तुला तू घेता तगे कोण चोय मरे मागे बरं झालं ना घ्या पण आम्ही तर बरं तू काय केलं का हा तिथं हे चोड पाड मला किती आशिरी बोला सुबेत वर पादरीन पायशेर को डोनेशन काढले पादरीला सकाळी म्हणाला विचार करे ओ गाला गाला कोण आहे रे गाला कोण आहे तू कितकुड झाला आता हा दिसता रे आहा अरे चोड ती कोण मोठे दुगल्याची तू की दुगर दुगर व्हायला अरे मोठ्या सोयरी केला रे तू होय मगा विचार करायला जाणे का तू डेअरिंग हा तू मागवण कर नको मुके तरी एक मूठ कोणाची रे पडी नु तो मुनीस 15 दिवस पासून घरा पर येतो नसता आओ त्याला तू कधी आतो ngaraw चलता आलना का तोलना हेजो ngaraw दिला चला म्हणता कायरा सारखं ताव येलो आमका आज पोलीस माग सोयती मकेस को किती दिसते पडेल चाकू काढ बोलसा का मुके चंगे चोर पाकिटा इतके चाकू काढ बोलसा का ते आमची टाक What man? I remove my body man. बडी बडी म्हणजे तू चोय ना काळ मरे तू झाप कसा धड्या को जाऊ मुझे दाखव दा आगे तू बुद्धी स्वतः काढ तू कोण गोतो मुगले करे मकई सत्ता तू कोण रे अगं तू कोण गो मुगे मकई सत्ता घर मुग्याले बात गेले हां तू कोण टेके माई माई कदो से इसको भंगाला कर रे तू बात बुझलाय रे तू या चलो माय मन सत्ता हां माय सत्ता मुचाके माय सत्ता अरे आजूबा नाक्षी माली नु शिऱ्यातलं रक्त नाव तर दुर करू तू मुगे शिऱ्या रक्त धावताय मरे तू नेंटे तू आता तू नोटू तू कोण रे आओ नवरो नवरो होय सोपा सारखं नवरो हम चोर या घराचे आ तू कोणते होय आओ नवरो नवरो थोडा सोपा तुझे किती कुछ तोड़ गेलो छोड़ा से दिल रे तना से कोण छोड़ आणि दीपा से तू सोपा अरे तू चोर दिला मग तो वाक्का येतोय मरे अरे आवतो सोपा बरे दिसता मग तू शिर माता तू कित मात्रे मग शिर माना मुझे शिर माना तेरी क्या सुदेश बोला एक माता शिरू तो करायलाची असं चल तू वाकल आओ नवरो चल कांद्रा उले यालो बोलले ना को सांगेल तापो किती बोलू सारखं तुझी ओलोबते बसत होते तू जायला उले ना लाग चलो ना डर लागे ना देवा तुझी ओलोबस चालू ती बसती बरं तुझं नाव सांग तुझे नाव मारमीट कास्ता नाव उगत गेले मारमीट कोणच्या नावात नाही मारमीट गेलो ना काम होईल मारमीट कसं नव्हतं त्याची गोइड बिहा बड कागद झाली ते दाखवते किटली कास्ता नाव उगत गेली मारमीट किटली पैसे नाव किती तांबियो राव्यो आणि बालदीला पालती माहिती मेली बालदी कास्ता नाव उगत गेली मारमीट किटली तांबियो बालदी तू आमच नाही तर तुझे नाव किती काय लॉटो तो गुण आमले फॅक्टरी तो पडता आयना फॅक्टरी को होतो लाईट
हा धर्म चेक हो हाने कॅन्सल बाकी एक सांगू तुझे पाय पहिले गिटार बी वाजतालो उडोसा भाजी येतो अरे टेक्स्ट्रोक मला रे टेक्स्ट्रोक मग पॅरलाइज जातो त्याला गोय वाचोय मोगान मरे आहे मोगान मध्ये वाटते भोरनु लोक बेसा ओबरगत आहे काजू म्हणालो त्या काजू वाचोय हा आता मादरा फोन आता मी काजरा डेट सगळ्या दिसतो का काय म्हणा काजरा फोन मा सांग हाले काजरा डेट दे म्हणून काजरा सारखी काजरा लावतो हॅलो मोबाईल हिंगा मोबाईल बरं असे कुठं उघड असणार त्याकडे होय ते मॅडम आमचं ला क्या सुधू कोई तर फोन मागते तर ते सुधू तुला पासे सर फोन रिंग मामूड कटन रिंग कटन नाही मग आवडतो होयता करेक्ट काय किती आहे झालो रे झालो कुठे झाला आणि दो देणे कोण होले तो देणे होतो ना करे नाही साहेब साहेब नाही साहेब साहेब तो चाय इथे घाल गमू दलो त्या बच्चा असतो ना दीपा तू इंग्रो बस किती पण देतात बायगो रिंग केला मग रिंग झापा ना किती तो व्हायब्रेशन नाही घेतो अरे जू तर जातो वगैरे और बायको तुम्ही काजरा डेट घ्या मी वास काढ शापू रिंग ऐक मोबाईल काजरा होणार पण का मोंडे माता के कोई देखा ए ओके के बेलो काय कर बेलो बेलो कोण विकलो अच्छा ते काजी का लायलो अरे काय मग न्यायला चार्ज लावला मोबाईल चार्ज करपा हा चोपा गेला किती रे चार्जला पिन बोलली तुझे पिन बोने आमरे माचला येतो पिन चेक करता मोसर निरोपाती असा हे चिडू फोट माता मॅडम दिसता कशी नासता देखून मुनीस पोचता होतीचे दान दाखोवपाचे वेगळे आणि कापाचे वेगळे तुमचे नदरेत तुझा पाय निरोपला जाऊन असा पुणे समाजा मुखार तुझा पाय चोर आणि फोडकीला जाऊन असा माझ्या वर्गात चोर म्हणून किती चोरला जाणे ताणे 25 लाख चोरल्यात 25 लाख झाल्या हे चिडू घालताना तो आरोप किती मॅडम त्या रस्त्याची रासलेली सीसीटीव्ही फुटेज पडल्यात तुझा पाय त्या चोराच्या वर हात घालून त्याची सोडपणी गाऊन घातला आम्ही तुका सांगलेले आम्ही कायच करूक ना म्हणून हांव निरपराधी असूनय तुवें म्हाका गुन्यांवकारी केलें गुन्यांवकारी केलें टेन्शन
हांव नको आसलो ह्या दिसा मोज लगीन असो करतलो म्हणून म्हजी चूक जाली एंजल आय एम सॉरी हे सगळं कडे मानून घेता पूण एक मात समजना कितें मॅडम चलोले 25 लाख पयशे विकत मेळ्ळे जाल्यार ताका थोडी दिसाची बळगो खावा दवरू ना तर ताका वर्सान वर्स रावचे पडटले तुम्हीच ताचे लागीं विचारात मामी 25 लाख तेणी म्हाका दिलेले सिग्नेसीक लागून म्हाका ते परत हाडचे पडटले चोर 25 लाख म्हजे लागीं आसा पूण गमें जाल्यार पूण म्हाकाय पडून फावो जाय मामी तूं डॅडीक सांग न्हू फोट मार म्हणून प्लीज मामी तुरी सांगता ताका पळय ना म्हाका कोण फावो जाली अरे मोठ्यो मारल्या तुवें चोरी केल्या तुवें आणि केक पोट मार आणि तुझ्या पात्राच्या पाणी पोट पोच कर फोटो मारून मारून थकलो आनी आनीक मजा लागीन जायना फोटो मारून थकलो मागीर सॉस सांगत तुझ्या पुताक तू कासार घालून सोदताय स्वत आनी कितें सांगू गो बाय झाले तुमचे सांगा ताणे होय होय मॅडम सांगला ताणे ताणे सगळे पैसे खूय जुगार खेळून काबार केल्यात हांवें ते 25 लाख जुगार खेळून काबार केले तू गोर आता तू 3 वर्सांपर्यंत बडगोय नुसतलो मार्गे सोराटा आनी एकलो पिता मागे घोंटरी दिता उकडे आज घराको कोण नाही तेका मागीर तेगे सोऱ्या बाटली घेवन येलो एक सोपी ना बरें कोणू आंटी 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 बिलू थंय पितो आनी काड काबार करपाक तूं कित्याक कोणू बुझ माय ओ सोर चोडो कसो लागीत रे नागरी काय बायलो सोडा तर चड कुसयताय ते नीलू के सुणे सुटलो आम्हाला लोक ह्याचं घासून गेलं मग आम्ही कोण पशतो मी त्याचा मारू तू इल्लू गेलो ती पळा देती कपला बिती ती इंदास काय नीलू के चौरे ताती सरे बाटली में डोलली पळा गेली सरे आम ते उठके पाहिजे सरे आम पिताय त्याला डल्ली करते तू नेरवाचे मी पळला रे तू काले तू काय ब्रेक अशी इच्छा सरे बाटली चल गे मग थाप मग किती जाय रे भाई तुम कोई चाहते कि तुम हम पिले दिए पाहिजे सर भेळ मुसांना जर ना मुसांग बरे या मी सांगितले रगडी आमची आहे सारखी काय सांगतो ना इंगा डाक नो तिथं बाटली चल सऱ्याची पाहिली भीती आदो ए मी तर मागे जाय सरा तो ओरांटी त्याला चलस फर लागले मग बाटली जाय घरचे मग रे ती कसो नका टाइम जाता तीच पडले की काय जागा त्या तुला म्हणजे अरे पायगे डायबिटीस सारखी चढ झालं मग पाय दादा का चेका पावेल अत्र झाला पाय खूप येता थोडं म्हटल्या मन मूत आडलो पण मी ते मूत सगळ्या म्हटल्या मंदोला तुमची बाटली ती मागे तू गटवले पुढचे तो आद्या बोलतो ते मूत माय वो सर मुसांगन मूत पिलो किती आवय कत्र बाटली कोण आडलोली आता ती पिन वाद केली किती करपाचे राम घे बोलता
तूं म्हजो पूत आनी म्हजी घरकार म्हजे धोबरेक येवंक ना. एक फोन पासून तांणी म्हाका करूंक ना. बाबा ती विसरलो रे हे फायट. तेन्ना तूं ल्हान आसलोलो तेन्ना हांवें तुका ह्या म्हज्या हातान धरून चलोवंक शिकयलो. 2 वर्सांक तुज्या जल्माच्या दिसा हांवें तुका जायते टॉयस हाडून दिले रे म्हज्या पुताक. पूण तूं राखरी ह्या बापायक विसरलो. म्हजे घरकान्नी तुज्या पांयां सोशी हांवें सगलें सूख हाडून दवरलें. तुका केन्नाच हांवें कांयच उणें करूंक ना. तुका वतान भोंवप त्रास पडटा म्हणून हांवें गाडी पासून घेवन दिली. सगळें सूख हांवें तुज्या पांयां सोशी हाडून दवरलें. आखरी तूंच म्हाका विसरलें. कांय परवा ना. हांवें म्हजें जिवीत बदललें. हांव घरा वचून म्हज्या पुता लागीं आनी म्हज्या घरकान्नी लागीं बॉक्सोडे मागतलो. पळय हांव तांचे लागीं बॉक्सोडे मागतलो. बाबा डेंझिल, कोण तुय? मीना, कोण तू? आणि गोंयचे तोंड घेऊन तुय आमच्या घरात आयला. हे म्हजें गो आनी तुमी म्हजी. नातोराक विसर येतलो. कितें म्हणला? आमी तुजी. अरे तूं एक चोर. त्या समाजा मुखार तुवें आमकां लॉजीन घातल्यात. वेदांत चलो म्हाका वाचरता. तुवें चलोले पयशांनी म्हाका सिरगीच लॉस जाल्या. तुजो डॅडी पासून म्हणून म्हाका लॉस दिसता. देखून तुका सांगता आमच्या सांगाता तूं ह्या दारान नाका. म्हणटूच तुजो जीव बरो दिसता तूं वच. बाबा हे सगळें म्हाका लागून जालां. म्हजी जोड व्हडली नासली रे म्हज्या पुताक. पूण तुमची दोगांयची चिंतना आवडे मागणे पुरे करूं आनी म्हजी परिस्थिती अशी जावंक पावली. अशें जाल्यार तुवें आमकां सांगूंक जाय आसलें. आमकां कित्याक फोटो मारले तुवें? तुमच्या सुखा पासून तुमकां सगळें सूख दिवं. आमच्या सुखा पासून? अरे फोटी कोण करून चोरी करून कितें मेळ्ळें आमकां? सगळें दूख. आयज तुज्या ह्या वायटाक लागून हे समाजा मुखार आमकां कितें मोठी लॉस. हांव तुका बरेंच सांगता तूं वच हांगा चलो. बाबा हांवें म्हजें जिवीत बदललें रे म्हज्या पुताक. हांवें म्हज्या जिविताची नुकसानी केल्या. म्हाका माफ करात. म्हाका तुमच्या सांगाताक जिवंक जाय. म्हाका तुमच्या सांगाताक रावंक जाय. म्हाका रावंक जाय. अरे तू आमच्या सांगाताक रावलो जाल्यार हो आख्खो लोक आमकां दुबावतलो आनी हो आख्खो लोक आमकां चोर म्हणटलो. देखून तुका सांगता तू तुझे पळय आनी आमी आमचे पळयतात. चला मिया आमकां चड वेळ जाता. हो आनी केन्ना आयलो? तेंचे तुवें म्हाका सांगलेलें तुजो डॅडी ह्या घरात परत केन्नाच येवचो ना म्हणून. जाल्यार हो हांगा कितें करता? हाकाच लागून म्हजी मामी डॅडी तुजे लागीं काजार करून फाटी सोडली. लोक पासून नाका जाल्यार उलोवंक लागलो. फकत तुज्या मोगा पासून डेंझिल हांव काजार जावन फुडें सरलें. हो ह्या घरात रावलो जाल्यार काजार जातोच आनी ह्या घरात रावची ना. म्हाका ताची भिरांत दिसता. डेंझिल हांव तुका पयलेंच सांगता. बाय हांवें म्हजें जिवीत बदललां गो बाय. म्हाका माफ करा. म्हाका तुमच्या सांगाताक जिवंक जाय. म्हाका माफ करा. एक फावटी चोर तो चोरूच. मीना मीना तूं तरी समजून घे रे. म्हाका तूं तरी समजून घे. चोर तो चोरूच. कोण सांगता चोर तो चोर म्हणून? अगो आम समाजा मुखल्यान चोर नागोनी फडकिरी. तो समाजा मुखल्या सापडला म्हणून तो चोर जाला. पूण चोरान आपले जीव बदलपाक जायना हूंय. आनी पळय पुस्तकापासून जाग्यार खबर मेळटा तो चोर नागोनो फडकीर आसन पासून जेजू तेच सांगता भोंवलो. तेच सांगता रावलो आनी तेच सांगता जेवण जेलो.
आणि जेजून ताका नवे जिवीत फावो केले तेच भाशेन जेजू आमकां चान्स दिता आमगे जिविताची दोस्तोनी करू बाबा तू सांगता लोक तू कितें म्हणू म्हाका तू आयकनाका तू सांगता तू ताका काय म्हणपा नाही तशें जाल्यार ताका तुमगेरूच व्हरून दवर बरें दवरतले Valentine coming close. Tomorrow Valentine, today Tuesday. Couples going round. What is ओ सासबाई नीट जरूर वाजिता हाँ, गाड़ चलेगा. ते पण वाजिता फोटो रे आडा दूर सासबाई शिहाते शेक इडे पण आल्या रे इडे पण आल्या रे ऐसा बेकार जाऊं है रे वर्षी. तो ये रे आए चढ़वानी डैडे नाइटी जी तो करते हो क्या पाड़ पड़ा आए पर मेरी अंडरवेयर गेला ली गांधी मार्केट ऐसा पाड़ पति धोरेचे सुगंधली अपना के बुरखा दिंदो बोले मुझे लाओ का चढ़ उलयता उनके पैंट शर्ट मसो वो आता वो चामटी जावई मळवा सार का पाड़ चढ उलय तू चढ़ उलयता उनके चढ़ाले आजे पासो तू हात मारे पडो आदोळी आजळ रे आजळ रे आजबाई तोय तू चढ उलयता पडी सांगता मागला चढला आता तुला भेणा मारिता ओपर दे विमान मातल आता ठीक आहे चढ बसाव तू काय रे मुझे मूड बिल रस्ता साफ मुझे बाटली उठवून ना सरे जो आता नाचत आहे ठीक आहे अरे अरे मी आज वागे किती चढ मारायला धोत्रे पडलो मुझ भाई ये ऊपर सब्सक्राइब ओय क्या तो आम्ही रोज माया ना आहे अरे तुझे दो आंकल मरे तुझे केसो सवारेला तू छोटा बदल मरे एका फ्लड रीचा मी रोग सगळं हल्ले हाती का तगला तुगे नाईटी गायल्या नाही ठीक आहे ती बोरी अरे ते टोकले पण एक कपेल बांधिला आता नावन बाय चाललो गाऊ बाई नाही काय सल्ले आहे ये तो आई तुझा केस आई ते नाही गो एक ते केस आहे सो कपेल झाल्यारू आमच्या सो केस सांग किती कपेल गावपाचे आम्ही कपेल हेल्मेट किती रे बाबा दादूला येऊन बायली ना म्हणजे असं सवारेल रे कोणा पण काजळ जाय तुमची पक्का भली तुझ गळ्या पर मी कोण जाणते का तो होडा पण आणि हा आंध्राचे नाचाचं झालं आता त्यांच्याकडे तू काय सुख कर बोलावला ओय गॅसीचे तुला गॅसीची सुख दोला आणि बायला कोबर मार पाहिला ओके जो बैठो को होड मारे लेंगे गॅसी काय किती आहे सवाल दोन अरे सरप्यान पलटाय का सारखी पाय सला पडला आणि तू अगं चैता हा? एक उभा रूम दोर आम्ही पकड काय झालो ओरो जायला आम्ही सांगितले तू बिटवा सरपे आहे म्हणू जायना लकी त्या पिताई थोरो तू हे सतत सुद्धा होत रे ना तू हेच तर तेच की काय हा मग मगाशी सुबूत आले तू आम्ही सुद्धा आहे ना आहे काय त्या गोपा किती जातात मग ओराई जायला रे ए तू तो हे त्याच्या बोला ना बोलत होता तुझा आता पिता जे त्याला शपथ होता हा काम म्हणून काय तर आम्हाला पाहिजे ना ओराई जायला रे ये ठीक बोल शपथ आणि कोट असं मोजेचं भाव पण सारखी होता आणि याचं ठीक आहे नाक तुला दोन होता मग पाय होता ले अरे पाय उठे उठे बाईच्या हातकाले आता तर पॅन्ट काढा पाय तुम्हाला किती आवडेल उसका नाव होतं का किती आवडेल हांव जाण गमवते तुका ए शिवन हांव नासला उठ पाय गाव घर बंद सत्ता नको ते. पेन्सिल लावून मारू सत्ता नको. पुलिस आहे ए मारमेट पुलिस आपण आणतो मारमेट आहे मुझे भाईले मारमेला आपण लागते आगो अरे माल लागो त्या का ए त्या ऑर्डर तोड आहे त्याचा मग पेपर वाचता गो आय त्या कितल्या म्हणले अशी आता एडे पोत आल्या तिरे म्हणले
म्हणजे ताळाला आम्ही बायले वसार आता बायले नाईटी घाता आपल्या पेन्शन हात होईल आणि ते मोठे आज नुसतं हातात जे का तू मागे त्या मुला मागे माय राग गेला सारखं आणि माय काय ना म्हणून मग एक एक चढ काढा मग आणि दुसरा एक चढ काढा इतल्या काय ना मग आले येऊ दोतरे पडे मुझी बाई हत्या चढे आरमा गुडी हो मला ना पुढे दोतरे पडा त्यांची अपमानाची उतरा ऐकून जाईना ती उलयता उतरा माझ्या ते कोण जावे चितला या घराने हो गाव सोडून कोयच होय आम्ही घराने हो गाव सोडून कोयच घेतलो ओ बाई कसा रे सांगू बायको कोण काढायला सायला कसा कोण नागिते ते दिसानी हो रे इलेंचा कोणाच काळ होती किती आपण ते जाते विसरले बाबा पोतून तुझे पोतून ते बसायला स्टार्ट कर नो तेच करू बेटा बा लढणं होता फोन होता किती रे बाबा चोया तू मॅल झाला ना तू स्वर्ग मिळापा ना इफे नावच्या लागतो लोगडा असतो बाबा हा मोरो पोचल आणि पण माझं पूत आणि माझी गोष्ट राहिलेल्या दिसात मला अपमानाची उतरा उभे आई पण जाय ना गोबा ते करू सावेल चितला घर आणि व गाव सोडून पोळीच बसून अरे बाबा हे घर तर तू केले त्यांनी उतराला तू तुझे घर सोडायचा तू काय बिना का हे तुझे हिल्या जात असं तू काय बिना का तू इंगारा काय गावतोय ताकीद करून काय अटक करून इंगारा तू आहे भरती बाई किस तो ताका भितरी बेगी बैसा रे देवाचे पोट मान दे मन बदल बेगी बैसा रे सगळा कोणा शिकते झाला आणि कोण कोण सुटतात आव तू सरिता सांग आज थोड्या वेळात तुझे पाय सुद्धा लागतो किती झालं किती झालं अरे तू कोणात आहे ना तू गाव किती गेले किती झालं कोणा मारवाय तू ओ तुझे आज तू काका ओ तुझे आता मोठ द्या ते देऊ हा या पाय तू बाबा येतो अरे तू घेत असले तू गेलं तुझे पाय नु अनाष्ट मारो येतो तू ग सगळं मी गोरी गोत घेतो चार मारो येतो टॉप बरोबर येतो तसं बाहेर घेतो हा अगो काय जातो करो अल्ट्रा मुगा तिकीट पण बास्ती लोगो सुकान तसे दुकान पिढी तसे बोला की वाढ करता मग सांगलं होते तुला तुझी दरकार आहे सुकान तुका वाढ घेत बसायला लागत तुझ्याने अरे आज तर तो जातो कोणाला तो चालले तुला मग चालला होता तो तुला मग त्यांचं आगळ वस्तू चाल ना तुला मग तू कसा आपण सांग रे तुम्ही म्हणती माझी तू आलो रे तू चालला 25 लाख नोकरी मिळाली
ती श्रेष्ठ ती कोणाला करे ते बापा ऐकला गो नी आता तू चोर नलो तुझे बापू न्हू आता तुझे बापू चोर जालो आता तू घे गो तू घे टिमा किती आलो गो पण शेजाऱ्यान काकणी केले म्हाका दोन काकण कर गोवा सांगलो गो तू गोवा काकण गोवा दिले तुका हा आता बॉस आहे ना मग एसी कार मागता मग गोवा गो तू गोवा तू एसी कार आणली ना गो त्याचा तुझे गो तू चोर नलो आज चोर जालो कोण बोलला का तू बघाय ना बाबा तुझो शर्मा तू आमका सांग नका आम्ही आमकासाठी कोणली आणि ताकासाठी कोणली आणि तू का सांगता तू काय सांगता असं नाही या तुझ्या घरून होय कोण सांगता तुझ्या घरून म्हणून या म्हणजे फाती नाही कर आणि तू बाण ताडतो तूच कुस्ता हाताने आऊ जोडता आऊ हाताने मूड बंद भाग करतो तो हम कोण होती तो लेखन ना मुलीला रस्ते तिच्या घरा मागेच किती बघा तुका पप्पा एक घटना करतो आणि तू मागं चलो होय तुमको मग एक ठेवलं मला काय सांगत तुमचा की जाल ते झाले पवित्र आपले गोष्टी आम्ही ताका चोरी करून सांगूच नसले होय बाय तुम त्याका चोर करून सांगू ना पण मुंचे बाय काय नेल मोटरी ते चोर केलं मोटरी तो मुली चोरून जाता मग तुमकडे ये ते काय झुलो मला आणि म्हणजे तोडे बस बिडा गप्पा नका आपको तुमको इतले ही सकता तुमको इतले ही सकता तुम तो काय नाही त्या गोष्टी पतोय असेल का ना तिला तो आर झाली गो आता जात ना पैसे बाबा तिला तोंडात जात बसत तुमच्या नु आता जा बंद झाली किती रे सांगाय गो तुम त्या गोष्टी पतोय असेल का ना बरं सांगाय बघ सांगा ना घेतो इसे ना तुम्ही आता लोकांको येतात हिंगा आता लोकांको येतात तुम मग सांगाय यांच्या दोघांच्यानी एक बक्षीपाचो वय म्हणा ऐकलं या लोकांपासून वय म्हणा बोलून उच सांगत हा हिला तुम का बाबा तू काय बिना का हे दोघांनी ना इफेना लाजतो नाही की त्यांच्यान केलं ना आपल्या जीविता नसतो नाही पण तू डायरेक्ट सांगा मी तो की तू केलं नाही तुझ्या जीविताची नसत नाही